मावशे आनी हिवरे गांवांत फाटलो एक म्हयनो जालो थळाव्यांक उदकाचो त्रास जाता। लोक विटून मंगळारा येईक मेळे। उदक सुरळीत येतलें लोकांनी चिंता करची न्हय म्हण वाळपय उदका स्रोत खात्याचे एई एकनाथ पास्ते हांणी उतर दिलां। आरडेक्स गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। ना एका लागून जाता ते प्राण दिवसभर बंद असले ना त्या लागून प्रॉब्लेम झाला ना साहेब आमका अजिबात ना त्या महिन्याक सांगले साहेबा कसं मिळा आमचा नाही थोडे हांगा हे असेल फाटी काम बी करून घेता आमचे एकवेळा बी असते ना ते क्लीन बी करून घेतला फॉर्म बी रिपेअर करून घेतला आता सारखे आहे व्यवस्थित नाल्यार सारखी पाईपलाईन मोठी करून सगळ्या लोकांची थोडे पायटर्न दाखवा कितके दीस जाले पाणी ना तुमकां? एक महिना झाला जास्ती म्हटल्यार आता पूण एक महिनाच सांगता तुमकां आता आमी हेज्या तेज्या नळाचें पाणी हाडून खाता लोकांच्या लोक मागीर काय काय म्हणटा न्हू। तुमच्या नळाक उदक येत ना? ना ना अजिबात येना एका ते शापत हांकां वयले आमकां चार कळशे बी भरताले चड ना। तुम्ही कंप्लेंट केल्ली पण ना तांकां हांव एक दीस भर सांगता मरे म्हटल्यार ते आयकून घेयना ते ऑफिसान जाला म्हणटा कोण ते? ते पाणी आळ्या ते पाणयांक आसता वावरांत ते पाणी सोडटाले आणि तुमकां साहेबान कितें सांगला? आता आयज सोडटा म्हणून सांगला जाल्यार तुमकां धाडटा म्हणून आमची कशी सगळे लोकांक येता रे पाणी ते रोडाक येता बेजार येता ते उदीक येत ना मरे म्हयनो आलो आमी लोकां गेले जवळ हाडटा उदीक आनी कपडे धुवून न्हय वयता हांगासून बरें बाजार एक्के उदीक कपडे घ्या न्हंयचें उदक बी बरें आहा? ना खात्यान हाडपाचें पाड उदीक पळोवंक सुद्दां येता तुमी येयल्यार सो आता आता लोक डबे पयल्याशे ना लोक उदकाचे डबे न्हू ती रसानसून हाडटा ते उमून वास मारता बरे बरे भुरग्यांचे आसले चेड्यांचे कपडे हाडटले धुवन तो रे आणि ते सप्लिमेंट करपाक दुसरो टँकर येता आता एक नवीन टँकर येता तो टँकर होतो ना म्हणून दुसरो टँकर आपयला आता टँकर येतो तुमकां तुमकां दोन टँकर डेली एक टँकर पण आमकां ते लाईन केली न्हू तुम्ही सुरू लाईन चालू आमची लाईन चालू दवरा लाईन चालू पंपिंग केले बुधवारा केली ब्रेस्तार म्हणून 2 दीस काम केले शुक्रारा उदक गेले 8च कळशे उदक गेले शुक्रारा आम्ही गेले 8 दिसांक येयल्ले हेच मंगळारा दिसा परत आज मंगळार झालो 8 दिसा भितर आमकां एक दीस सुद्दां दडभशे उदक ना टँकरय बंद जालो अशें आमकां सदांच जाता आणि सदांच आमकां गिमात अशें येवचेच पडटा हांगासर ते आमचें कितें तरी हें करूंक जाय उदकाचें नाल्यार आमी हांगा येवन बसतली परत आसा तशी तुमकां उदक येत ना सारकें? ना येत ना आमकां तुमी हांगा ऑफिसान येवन कितें सांगता साहेबाक? साहेबाक सांगता आमी आमकां सोड म्हणून गेल्या मंगळारा येयली तेन्ना सांगलें आमकां लायन तुमकां हें करता तुमचें ओपन करता दाबोसांतले तुमकां डायरेक्ट सोडटा म्हणून दाबोसांतले सोडले आमकां ते अर्द्या लोकांक पावता अर्द्या लोकांक पावना सकयल जर तेका येवन विचारले उदक आमकां पावंक ना कशें टाकयेत उदकूच नासलें म्हणटात ते म्हणून 3 दीस तेंच्यांनी टँकरूय बंद केलो मागीर आतां आमकां परत आयज येवचें पडलें पायपलायनीसून उदक येयना न्हू म्हणजे 2 गांव न्हू सकयल हिवरे एक तो आनी वयर एक आमकां वयर मागीर पावना तुम्ही हे साहेबाक सांगता तुमच्या आमदाराक बी सांगता? कोणाचे आमदारा पर्यंत आमी आमी पावंक ना आमदारापर्यंत कितें आमचो पंच आमदार येवन आमचे न्हंयक बी पळोवन गेल्लो गेल्या वर्सा आता आमी हेज्यान फुडें वयतली अजून वचून आता अजून वयतली आमी